सिल्वीजीचो हो मेजर इशू आसा आनी आयज आख्ख्या आमी मुर्माको कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळे कडेन जी सिल्वीजीची लायन्स आसा ती आमी चेंज करपाक लागून घेतलेली आसा। कित्याक मेन म्हणटा ते आमी पळयता की ही ओवरफ्लो जावपाक लागलेली आनी सगळे कडेन ब्लॉक जावन आसा। आनी ही जी लायन आसा ती खूब पयलींची, म्हळ्यार ऑलमोस्ट 25-30 इयर्स पयलींची। आनी ही जी डाया जी आसली ती 1.5 आसलेली, जी ओल्ड आसली। सो ते सगळे चेंज करून तेच्या लागून आयज आमची लोकबस्ती वाडलेली आसा आनी तेच्या लागून ही डाया वाडोवन आमी ती अरावंड 2.7 केल्लेली आसा। सो ही न्यू जी घालतली पळय तेच्या भितर इट इज अ व्हेरी लॉंग लेंथ, टोटल एस्टिमेट कॉस्ट इज 1.75। सो एक 1.75 crore एस्टिमेट आसा। आनी इट इज नॉट आमचे फक्त हेजे लागून आयज आमी तुमी पयला आसतना रायट फ्रॉम सडा टू जेटी टू बोगदा टू देस्तेरो टू बायणा म्हणजे सगळे जितले वॉर्ड्स आसा सगळे वॉर्ड नंबर 1 टू वॉर्ड नंबर 9 आमी टोटली जी सिर्वेज लायन आसा ती न्यू केल्लेली आसा। तेज्या लागून हे आमी हातीन घेतलेले आसा। आनी म्हाका दिसता जे एवरी इयर पावसाच्या टायमार जे ओवरफ्लो जाताले, ब्लॉकेज जाताले, हे फुडें जावपा ना। आनी जी सिर्वेज सिस्टम आसा ती डायरेक्टली आमची जी आसा ती लिंक आसा ती आमच्या STB प्लांट आसा थंयसरूय आमी ताका लिंक केल्लेले आसा। सो म्हाका जाय आसलें कितें बाबा जितले लोकांनी हेजो सिर्वेजीचो जेंचे कडेन कनेक्शन ना तांकां आमी न्यू कनेक्शन घेवपाक प्रोत्साहन करपाक लागलेले आसा। जेंचे कडेन टॉयलेट ना तांकां न्यू टॉयलेट्स दिवपाक लागूनय आमी प्रयत्न चालू आसा। सो हे जे स्वप्न आसा आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीची कितें बाबा सगळ्यांच्या घरान टॉयलेट आसचे आनी सिर्वेज म्हणटा ती एक इम्पॉर्टंट कित्याक आयज आमी पळयता सगळे कडेन। सो एज फार एज मुर्मगांव गोवा इज कन्सर्न आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत ज्यांच्या लिडरशिपाच्या अंडर आयज मुर्मगांव गोवान जी आमची ओल्ड लायनी असलेली जी फक्त 1.5 डायाची असली ती सगळी रिप्लेस करून आमी ऑलमोस्ट 2.7 3.5 येयल्लेले आसा। सो म्हाका दिसता की जो सिर्वेजीचो इशू आसा तो कंप्लीट आनी हो म्हाका दिसता लास्ट पॉयंट आसा वॉर्ड नंबर 9 म्हाका दिसता हो बिफोर मनसून आमी कंप्लीट करतलो। आनी तेच्या लागून ही जी कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो जिप्सन म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका मेळ्ळो आसा आनी ताका सांगला की हे फुडल्या 2 म्हयन्या भितर बिफोर मनसून्स हे कंप्लीट करपाचें म्हणून। आनी आयज आमच्या मदीं आमचो सिर्वेज कॉर्पोरेशनाचो TA वांगडा आसा बाब आमचो तन्मय, तशेंच आमचो मंडळ अध्यक्ष मुरगांवचो बाबा एडवोकेट अविनाश नायक, आमचो जनरल सेक्रेटरी वॉर्ड आनी तसोच वॉर्ड नंबराचो आमचो स्थानीक बाब दीपक माशेलकर, तशेंच म्हाजे सगळे बाकीचे ऑफिस बेरर आमचे बूथ अध्यक्ष जे हांगा सगळे जण उपस्थित आसा, आमचे सुरेश राजपूत, साजिद फैजुल्ला असे सगळे जाण सगळ्यांनी एक व्हड संख्येन ते हांगा उपस्थित असलेले कित्याक हेच्या वरसून कळटा की हो इम्पॉर्टंट इशू आसलेलो जो लोकांक हो इशू सॉर्ट आउट जाल्लो जाय आसलो। आनी इतलेंच कितें हे फुडें ही जी ब्लॉकेज आनी जी आमची ओवरफ्लो जाताले ती जावपा ना इतलें हांव हे एश्युरन्स दिता। आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन बायणा ही एरिया सगळीच निग्लेक्ट जाल्लेली आसली। सर येयल्लेले पळयता की खुबशी लोकांक दिश्टी पडटा डेव्हलपमेंट, खुबशे रस्ते आमचे केन्नाच खूब वर्सां जाली 30-40 वर्सां जाली रस्ते जावंक नासलेले, सेवरेज कनेक्शन पावस येते की ओवरफ्लो एवरी टायम कित्याक की लोकवस्ती वाडले आनी ते हे नासलेले लोकांक आनी ओवरफ्लो जावन जी वास आनी तांकां हेल्थाक हेजिटेट्स जासलेले तेज्या खातीर प्रॉब्लम आसलेलो। सर येयल्लेले खुबशे इशू बायणाकारांचे घेता सर सॉल्व करपाची ट्राय करता। तशेंच आतां फिशरमॅना खातीर नेट बायंडींग शेड घेवपाचे आसा, खुबशे प्रोजेक्ट येवपाचे आसा आनी आमचे सगळे बायणाकारांक खूब लागची आमकां आमचे तेंचे जितले प्रॉब्लम आसा ते सॉल्व करपाचे एवरी टायम आमी हे करता कोशिश करता। सिवेजाचो प्रॉब्लम आतांसून पयलूचो ना आनी इतली वर्सां आमी हांगा रावता सिवेजाची केन्ना कोणें दखलूय घेवना आनी ते तशीच आसताली। आख्खे आज हांगा जितले लोक आहा हेंच्यांनी आमकां कंटिन्यूअस आमकां कंप्लेंट आसताली ते भारत आसूं हांगा आसूं सिवेजाचो इशू आसतालोच तो कोणेच केन्ना घेवना। आयज सरान जेन्नासून चॅरमॅनशीप घेतला SIDC जेलाची तेन्नासून आमकां एक व्हडलो सुशेग मेवला। तेन्ना आमकां बिंदार लोकांक आमी प्रॉमीस करपाक शकता आमी करपाक शकता म्हणून
ते आयज जो सरान इनिशिएटीव घेतला ताका लागून हांव खरेंच मनासून ताका थँक्यू म्हणटा आनी अशेंच फुडें हे काम जावपा तुम्ही बायणाच न्ही तुम्ही अख्खे वास्कोन पळयला आसलो सगळे कडेन कामां चालू आहा तो सरान फूल इनिशिएटीव घेतला आनी तेणें अशेंच काम करून सगळ्यांक आमकां अशेंच हेल्प करपाचें मेन हो सिवेजाचे इशू असोच सॉल्व जावप जाल्यार पुरो